दोन दीस संवसारांतले हो बऱ्यांतलो बरो तियात्र म्हणून आख्ख्या संवसाराक खबर पावली. हो गोंयांत आतां गोंय आनी लंडन म्हणून टोटल आयच्या दिसा 25 शो म्हणजे सिल्वर जुबली शो जाता. सगळ्या लोकांनी एकूच आवाज उल्हासार गेलो, 2 दीस संवसारांतले, 2 दीस संवसारांतले, 2 दीस संवसारांतले. आनी हो तो तियात्र चुकयलो जाल्यार कितेंय जाल्यार तुमकां चुकल्या भाशेन दिसतलें. कित्याक तियात्रां बरी मेसेज आहा, बरी कांतरां आहा, बरी कॉमेडी आहा. आतां थोडे नॉर्थाक रावताय, कोण अशी सावथाक, कोण पयस पयस. पूण एक एकल्याक आतां सांग्यावेल्या लोकांक, काणकोण लोकांक पणजे वचून चोवपा त्रास. व नॉर्थाक कोण शहरां आनी ते सायडीन आहाय ते नॉर्थ सायडीन तांकां मडगांव येवन चोवपा त्रास जाता. ताका लागून मारगांव जावं कांदोली जावं सांगवाडा खंय शो आहा तो तूं मातशें सांग लोकांक इश्टांक. बरें, हो जो कितें सांगता तें सारकें. उल्हासदारीचो तियात्र 2 दीस संवसारांतले बऱ्यांतलो बरो तियात्र. फास्टेस्ट सिल्वर जुबली शो करपी डायरेक्टर बाबुल्लास तारी. 2 दीस संवसारांतले जायते प्रयोग जाले. वेता थंयसर लोकांनी वाखाणलो. थंय यूके वचून आयले, गोंयांत इतले शो जाले आनी 25 शो सेलेब्रेशन आयज केलें. आतां जो कोण नॉर्थाक आसा, नॉर्थ सायडीन तांकां एक बरी संदी. उल्हासदारीचो तियात्र 2 दीस संवसारांतले हो पळोवंक मेळटलो फाल्यां म्हणजे 29 तारखेर तांडो हॉल कांदोली हांगासर सुरू जातलो रातच्या 7:45 7:45 PM फाल्यां 29th. जो कोण मडगांव पळोवंक सोदता येता त्या म्हयन्याचे 4 तारखेर 4 डिसेंबर 4 तारखेर डिसेंबराचेर सांजेच्या 3:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉल मारगांव हांगासर रवींद्र भवन हॉल पाय हॉल हांगासर. आतां कोण हे सायडीन रावता सांग्यार, ओगे, नेतुर्ले, जांबावले, केपें, चांदोर हांगा सगळ्यांक एक बरी संदी. 2 दीस संवसारांतले तियात्र पळोवंक मेळटलो 7 तारखेर डिसेंबराचेर सांजेच्या 3:30 वाजता रवींद्र भवन हॉल सांवड्डे हांगासर. ह्या तियात्रांत बरी कॉमेडी आसा. कॉमेडी करपी कॉमेडियन रिस्टन, कॉमेडियन आग्नेल, कॉमेडियन नेटो आनी कॉमेडियन प्रिन्सी. बऱ्यांतली बरी कॉमेडी. बरी कांतारां गावपी रोजार दे बेनावली, फ्रांसीस दे तुमे, पिटर दे आरांबोल आनी बाल्तासार. बरी कांतरां तुमकां आयकोंक मेळटलीं. आनी स्टोरी सांगपाचें म्हटल्यार बाय जेनिफर, बाय रेन्सिया, वेली, रोजार दे बेनावली, उल्हास तारी. बरी स्टोरी आसा आनी तांकां सांगात दिवंक म्हजो ल्हानसो रोल आसा. म्युजिकाच्या बाबतींत आमचो शॅनन मिस्त्रीन बरें संगीत त्या तियात्रांत घातलां आनी वाजोवपी आमचे तरणाटे उमेदीन हो तियात्र बरो वाजोवन लोकांची काळसाण जिखून घेतात. तेच परी जेसन लायट मारून आख्खीच लोकांची काळसाण तोय जिखून घेता. बाब एलिटन आनी खान आमचो ल्हानसो रोल त्या तियात्रांत आसा आनी एका कलाकारान आपली भुमिका बरी करून लोकांची काळजां जिखून घेतलेली आसात.